काल वादळ जालें, अशें वादळ की एकदम जबरदस्त वारें येयलें, जवळ जवळ 7-7:30 सुमार, आनी अडुशा ह्या गांवांत कुमणो बाबलो सतरकर हेच्या घराचेर एक व्हडलें आंब्याचें झाड पडून तेंचे फूल रूम 2-3 रूम फूल डेमोलिश जाले. आनी मेन म्हटल्यार जें झाड पडलां आनी त्याच टायमार तेंची थंय फॅमिली तेंची भुरगीं सगळीं त्या रुमान रावतालीं आनी त्याच टायमार भुरगें भायर आशिल्लें, तेंगेली ती दुसरी बायलूय बीन दुसरी सायडीन आशिल्ली म्हणून तेंचो जीव साल्वार जालो. आनी ते घराचे जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 लाख सुमार लुकसाण जाल्लें आसा. आनी स्लॅबाचें घर न्ही? स्लॅबाचें न्ही, नळ्याचें घर. हय, ते फूल हांगा सगळी जी लोकवस्ती रावता ती पयलींच्यान रावता आनी ती सगळी काम म्हणजे लेबर काम करून आपले पोट चलयता. पोट चलयता. आनी मेन म्हटल्यार आमकां एक प्रॉब्लेम आसता हांगा सगळे. हांव एक्स सरपंच, बायल सद्या पंच आसा. आमी जेन्ना झाडांचो प्रॉब्लेम जेन्ना आमकां येता तेन्ना आमी एप्लाय करता फॉरेस्टाक. फॉरेस्ट आमकां डेंजर म्हणून रिपोर्ट दिता आनी फॉरेस्ट जेन्ना नोटीस काडटा तर तेजो ओनर कोण आसा पळय तेका नोटीस काडटा. आनी ओनर जो आसता पळय ओनराचे आनी जे मुणकार आसता पळय तेंचे तालमेल बरेपण नाशिल्ले कारणान तो तांकां तें झाड मारपाक कॉपरेट करना. तुमकां जाल्यार तुमी मारा म्हणटा आनी तें झाड मारपाक तांकां कशेंच पॉसिबल आसना. म्हणून हो प्रॉब्लेम आमकां हांगा सतत हे तुमी पयलीं लोकेट केले डेंजरस आहा म्हणून? हेजे पयलीं एक खानो तेणी मारिल्लो पयलीं भाटकारान. आतां एक्चुली आतां तें फूल पडलां. फूल म्हणल्यार टोटल पडलां. ते माडा सकट म्हाका दिसता माडाक बीन घेवन सायडीची 2 माड. पण भाटकार मार म्हणून सांगता. पण मार सांगता आमी नोटीस बीन काडटा सगळ्यांक. हेच न्ही जे कोण कोण एप्लाय करता तांकां आमी कित्याक भाटकार आपूण तो रावता थंय आपूण कित्याक पयशे मोडूं. आनी ते पयशे मोडपाक तांकां बाकीच्यांक शक्य आसना न्ही. तो प्रॉब्लेम जाता. सो पंचायती कडेन तशें काय हें ना म्हणटा? पंचायती कडेन आमी आतां म्हाजे बरोबर तलाटी आसा. तलाटी आपलो रिपोर्ट सगळो घेतला, एस्टिमेट बीन केला, ती धाडून दितली तांकां जें कितें मेळपाचें आसा पळय ती तें. पूण तेवूय एक सांगता की गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट, आमी जो कितें एस्टिमेट आसा तो तात्पुरतो तांकां मेळना. तो केन्ना मेळटा तो आमकांय खबर आसना, ताका टायम वयता. पूण जाता तितले बेगीन तलाटीनी म्हाका रिक्वेस्ट केला आपूण जाता तितले बेगीन आपूण तांकां जें कितें आसा पळय तें मेळोवन दितलें म्हणून. कित्याक हेजे पयलीं बी कितें वर्सांनी तांकां मेळटा, तेंगे केन्ना मेळटा तें तांकांच खबर आसना. आनी एमावंटूय बीन कितलो मेळटा एमावंट? चड मेळना. कितलो समज एस्टिमेट केलो तेजो कमी दिता ते. सो ओके. आतां हें जालें, इन्स्पेक्शन केलें सगळें, कितले लॉस बीन कितें तें सगळें काडलें म्हणटा? आमी लेस देन म्हणजे 10 लाखाची वयर आसा. 10 लाखाच्या वयर. ओके. नमस्कार. काल जो पावस आनी जो वादळ जालें फोंड्या वाठारांत तितूर राती जवळ जवळ 7:30-8 वरांचेर अदुळशा बोरी हांगासर एक व्हडलें आंब्याचें झाड हें सतरकर ह्या घराचेर पडलें. आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 10-1 लाख रुपया तांकां नुकसाण जालां. आतांच जो माजी सरपंच मनोहरान सांगले त्या प्रमाणे तलाटीन येवन पयलें आसतलें. आनी जो आंबो आहा तो इतले वर्साचो ओल्ड हो आंबो आनी सगळे तेंगेले सबंद छप्पर सगळे मोडोन गेल्ले आसा. प्लस ती रावताली जॉयंट फॅमिली भितर. तेजे जो मालक आहा तो तेज्या बायलेक तेजे भुरग्याक 10 वर्साचे एक भुरगें आहा, त्या प्रमाणे 3 भुरगीं जेन्ना आवाज जालो आंबो पडपाक तेन्ना ते भुरग्यांक घेवन भायर धांवली. तरी आसतना 4 जाणां इंजुरी जाल्ली आसा आनी तांकां सद्या ट्रिटमेंट चालू आसा. आनी हो भाटकारान आंबो मारपाक सुद्दां परमिशन दिली सुद्दां जाल्यार मारपाक लोकां कडेन पयशे आसा काय ना. सो पंचायतीनूय ही तरतूद ना की हें झाड मारपाक. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता खंय तरी पंचायतीन आतां म्हणलां की जाता तितली मदत तलाटी मार्फत आनी कितें आहा तांकां ते पावयतले म्हणून. बोरयेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.